बंगालात तयार जाल्ल्या असनी वादळाक लागून गोंयांत जाल्ल्या वातावरण बदलाक लागून नुस्तेमारींच्यो बोटी तात्पुरत्यो बंद दवरल्या। ह्या बोटींक दर्यान वचपाक 18 मे मेरेनूच वेळ आसा। त्या उपरांत पावसाक लागून ह्यो बोटी बंद आसतल्यो। त्यो बद्द 2 म्हयन्यांनी चालू जातल्यो। ताका लागून सद्याक नुस्त्यांच्या बोटीकारांक लुकसानाक तोंड दिवचें पडलां। बंगालांत जाल्ल्या सन वादळाचो गोंयांत तितलोसो व्हडलो परिणाम जावचो ना अशें कळिल्लें, पूण नुस्त्याच्या बोटीकारांक मात लुकसाणाक सामोरें वचचें पडलां। तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें, गोंयकार म्हटल्यार नुस्तें आनी आमी अशे जाग्यार आसा थंय नुस्तें भरपूर तरेन काडलें वता। नुस्त्याचो आतां सिजन सोंपपाक पावला आनी आतां ह्यान फुडें पावसूय येतलो। तुमी पळोवपाकूच शकता जे फाटल्यान जे इतले बोटी लागलेल्यो आसा, कारण म्हणजे आतां तांकां दर्यान वचपाक मेळना। जे हवामान आसा ते सारके बिकट जाल्लेले आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा। लास्ट 18 तारीख मेरेन तांकां दर्यान वचपाक मेळटलें, मागीर तांकां मेळचें ना। लास्ट 1 तारीख म्हणल्यार तेंचो जो सगळो बिझनस आसा ते सगळे वायंड अप करून ते जी पॅकिंग आसा ती करून ते आपल्या आपल्या गांवांक वयतले। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान हांव वर्षा आश्वे।